ताजी मेंटल बॅलन्स चॅक करची पडटली. म्हणून काँग्रेसीचो आतांचो जो अध्यक्ष आसा ताजी एक मात बरो तो फेमस आसा, ताजी एक खाती आसा की ज्या कडेन वता थंय तो कॅन्डिडेटाचे कडल्यान पयशे घेवन टिकेटी विकता म्हणून. म्हणजे आमी नॉर्थ इस्टाक पयले प्रभारी म्हणून गेल्लो, पयर तामिळनाडू प्रभारी म्हणून गेल्लो आनी काँग्रेसीचो संबंद पयशे घेवन टिकेटी विकून काँग्रेस सपाट म्हणजे जे कितें 5-10 सीट येताले तेय बी 4 ते 5 सिटाचेर हाडून काँग्रेसीक दवरली आनी तेय बी आपल्या मित्र पक्षाची दगाबाजी करून दुसऱ्याच पक्षा बरोबर लग्न केलें. अशें हाजें फेमस. गोंयांक तर आमकां आनी सांगपाची गरज ना. गोंयांक ताज्याच स्वकियांनी, ताज्याच पक्षाच्या आमदारांनी आनी ताज्याच पक्षाच्या लास्ट इलेक्शनाच्या कॅन्डिडेटांनी ओपनली आरोप केल्या की हाणें आमच्या कडल्यान पयशे घेतले म्हणून. इनफॅक्ट काँग्रेसीचे आमदार म्हाका तरी पर्सनली दिसता की काँग्रेसीचे आमदार जे पळय फुट्टा पळय ते होच आसतना कित्याक फुट्टा अध्यक्ष, हे खंय तरी तांणी चिंतनाची गोश्ट आसा. दुसऱ्याचेर पेटेल आरोप करप, आपल्याक खंय तरी एक सेंटर स्टेज फेम घेवपाक, म्हाका दिसता एक म्हणजे साद्या भाशेन जर म्हणपाक गेलो जाल्यार सुटला म्हणपाचो. हाका ते नवे नवे पक्षाची स्वप्नां पडटा, नवे नवे पक्ष काडप आनी त्या पक्षाची तिकिटां विकप. म्हाका दिसता हो धंदो जावन पडला. हाणें आपले ज्यो गोश्टी आसा पळय, म्हणजे पयलींच्यो ज्यो पुर्वाश्रमीच्यो गोश्टी पळयल्यो जाल्यार म्हाका दिसता बोकड्यो विकून वचून लोकां कडल्यान पयशे खाल्या. ते खंय तरी एक्सायजाचो फेक इन्स्पेक्टर म्हणून वचून ट्रकवाल्या कडल्यान पयशे खाल्या. असलो काँग्रेसीचो अध्यक्ष जाला. ताणें स्वताचे पयलीं घरा कडेन पळोवचें, स्वताक पयलीं आरशांक पळोवचो बाबा आपूण कितें विकता, आपूण काँग्रेस पक्षाची दुर्गती कशी केल्या. आनी फक्त गोंय पुरतें न्ही, हे राष्ट्रीय स्तराचेर व्हरून ताणें दुर्गती केल्या. म्हणजे नॉर्थ इस्टाक तर सबसे काबार करून उडयल्या. आयज काल म्हणजे पयर तामिळनाडूक काबार करून उडयल्या. आनी हाजी क्रेडिबिलिटी ना हाणें कोणाचेर आरोप करपाची. म्हाका दिसता हे बिनबुडाचे आरोप. ताणें आपली मातशी पयली सगळी परिस्थिती सगळी चॅक करून घेवची, जाल्यार आमची गोवा मेडिकल कॉलेज समर्थ आसा, ते संपूर्ण चॅक करून दिवया. तुम्ही उदार कशें फुटता काय म्हणल्यार तुमकांय दिसता, तांकां दिसता तांचे थोड्या लोकांक की आमदार अशे पयशांनी हें जाता म्हणून, आनी ते आमदार फुटलेले तुमकांच येयले हरशीं. हांव म्हणटा तो आसतना गिरीश खंय तरी हांव नको तो पयशे घेवन तांकां हांगा धाडटा, कितें करता हांव नको, पूण तोच आसतना आमदार कशें फुटता हे चिंतनाची गोश्ट आसा न्ही. मागीर स्वताच्या घरांत ताणें पयलीं सांबाळून दवरचें. म्हणजे हो कितें गुड्डुले साव करता काय, ताचोय लोकांच्या मनान दुबाव येता, म्हज्याय मनान दुबाव येता. ओके, थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.